एक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचे पत्र आयिल्लें आसा आनी तांणी गेल्या कित्येक वर्सांचो उल्लेख करून पार्टीच्या कार्यांक म्हजो सहयोग आनी केल्ले परिश्रम त्याच बळाचेर आपल्या मंत्रिमंडळाक तशेंच वाजपेयीच्या मंत्रिमंडळाक काम करून देशभरांत कशे पद्दतीची बरी कामगिरी केल्या हाचो उल्लेख तांणी तातूंत केला। आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक जे आमचे इंडिया अलायन्स आहा हेंचे जे एक षडयंत्र आसा की हे सगळ्या लोकांक खंय तरी OBC आसतले ST आसतले हांचे सगळ्यांचे ताचे विरोधांत जे काही तांचे हें आसा कार्य आसा ते लोकां समोर जागृत करून आमच्या पार्टीक सपोर्ट जास्तीत जास्त सपोर्ट घेवन ह्या देशांत परत एकदां हें सुशासन जें गेलीं 10 वर्सां चलता तें सुशासन चलोवपा खातीर परत एकदां भारतीय जनता पक्षाक मदत करप अशें तांचें आव्हानाचें पत्र तेणें आमकां धाडिल्लें आसा। पार्टीच्या सुरवात काला पासून जेन्ना जेन्ना आमचें मंत्रिमंडळ जालें तातूंतल्यान जी जबाबदारी हांवें दिली ती जबाबदारी उत्तम प्रकारे पार पाडिल्ली आसात। ताचो ताणें खास नमूद उल्लेख केल्लो आसा आनी भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या सगळ्या हातूंत ह्या कामांत म्हजो कसो सहभाग आसा हेंय ताणें सांगलां आनी निश्चितपणे येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडून येवन परत एकदां थंय काम करपाची संदी तुमकां मेळटली अशी ताणें आशावाद व्यक्त केला।